दर वर्सा प्रमाणे नवेवाडे हांगा आसपी श्री हनुमान देवालयाचो वर्धापन दिन मोठ्या दबाज्यान स्थळाव्या लोकांनी मनयला। हांगासर पालखीची मिरवणूक जाता, तशेंच बायलां दिवजां पेटयतात। पळयात कांय क्षणचित्रां। नमस्कार भाविकांनो, जय श्रीराम, जय शिवराय। हांव श्री दर्शन गुरुदास असलकर, श्री महारुद्र हनुमान संस्थेचो सचिव, तुमकां सगळ्या भाविकांक यंदाच्या हनुमान जयंती 2024 उत्सवाक सगळ्यांक आमंत्रीत करता। ह्या उत्सवाक सगळ्यांनी व्हडल्या संख्येन भाग घेवचो। तर तुमकां खबरच आसतलें, आमचे श्री हनुमान संस्थान नवेवाडे हे एप्रील ह्या म्हयन्यान भरपूर अशे उत्सवाचें आयोजन करता। सुरवात जाता आमची श्रीरामनवमींतल्यान। दुसऱ्या दीस आमचो वर्धापन दीस आसता, त्या दीस महाप्रसाद आसता। तर ह्या फावटी 23 एप्रिलाक हनुमान जयंती येयल्ली आसा। तर मोठ्या संख्येन तुमी ह्या उत्सवाक सामील जावचे। मागीर ते सांजची 4 वरांचेर पालखी आसता। पालखी जाले काय दुसरे दीस भुरग्यां खातीर वाड्या वयल्या काही प्रोग्राम आसता आणि तेजी सांगता 5व्या दिवसा म्हणजे 27 एप्रिलाक जातली। त्यानंतर वडा कडेन आमी नूतन प्राण प्रतिष्ठापना करपाचें आसा। श्री ब्राह्मण देव आणि श्री राष्ट्रोळी यांचे नवे मूर्ती आमी स्थापन करतले। तर 29, 30, 1 हे 3 दीस तुमी तुमचे राखीव ठेवा। तुमी ह्या उत्सवाक सगळे जाण सहभागी जाया। 1 तारखेक महाप्रसाद आसतलो। आणि नमस्कार, आज आमच्या श्री महारुद्र हनुमान देवस्थानाचो 91वो वाढदिवस साजरो करता आसतना अतिशय आनंद जाता। गुणे गोविंदान समर्पित भावनेन एक दिलान आणि सगळे भाविक सगळे एकत्रित येऊन गेली 51 वर्सां ह्या श्री महारुद्र हनुमान संस्थानाचो वाढदिवस साजरो करत आसा। आणि साजरो करता आसतना अशा पद्धतीन साजरो जाता की ज्या आधारस्तंभांनी ह्या देवळाची स्थापना केली आणि स्थापना केल्या उपरांत कंटिन्युअसली खंयच्याय प्रकारची कसलीय क्लेश बाधा न येता ह्या देवळाचो वाढदिवस हो आनंदान गुण्या गोविंदान आमचे सगळे नवेवाड्याचे भाविक आणि सगळे वेलविशर म्हणात सगळे जाण साजरो करतात।